शीत कोरबावा पोयली मोलाम आमचे नवे जावली. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिनवासून. रुबी फेर्नांडीस आयज आपलो जल्माचो दीस भेटयता आनी देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या शावेरितो रॉड्रिगीस हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूंक हे भेटेंत मागुया. हेर आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरुया. आयज एना स्मृती पायज आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांचे पासत आमी मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आमच्या सरकारा पासत मागुया. ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत जायते तरेचें वायट चालू आसा. भोव करून आमचे सृश्टीक मादेई वायल्ड लायफ सँक्च्युरी अजून पासून उज्यांतूच आसा. खेरीत भाशेन मागुया ह्या सगळ्या वायटांतली आमची सृश्टी देवान राखूंक आनी आमकांय सगळ्यांक राखूंक. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमचें जिवीत एक भार जाल्लो देवाक नाका आनी ह्या पासत आमचें जिवीत सोंपें करूंक जायत्यो वेगवेगळ्यो सवलती आनी सोयीक आमकां देवान फावो केल्यात. तरी आसतना आमच्या उतरां वरवीं आमच्या करण्यां वरवीं आनी आमच्या जिविताची आमी वाट धरल्या तातूंत आमी जायते फावटी एकामेकाचें जिवीत जोड केलां. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मिसाचे सुरवातेक मागुया. हांव पातकी सर्वोदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनाचे तोंडान सारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बायबेल सदांच सांगवार मारयेक सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं. आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा तुजे पवित्र सभेक सदांकाल तुजे काकलुतीन सांबाळ. मनीस इतलो वसोक की तुजे विणे तो पडटा देखून तूंच आमकां वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारणाचे वाटेन चलूंक आमकां आदार दी. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सदोमाचे राजकारभारांनो सर्वेस्पराचे उतर आयकात. गोमोराचे लोकांनो देवाचे समोर्तीक कान दियात. दुआत तुमकां नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेले तुमचे कोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाकात. बरें करूंक शिकात. न्यायनीत राखून वावरात. कोश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पोर. जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल तोरी बर्फावरी धवी फूल जातली ती. जोरी ती तांबडे बिरोंड कशी तोरी कापसावरी जातली धवी. हांव सांगता तें आयकुनशी. तुमकां खुशी आसत जाल्यार ह्या देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात.
पूण वायटूच करून रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तली. सर्वेस्पोर आपले तोंडी हें सांगता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. परतून म्हणुया. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळ्ळो ना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाळो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिनांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हज्या करार तुज्या ओंठाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समोर्तीची कोरताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय? जो कोण दिनवासनेचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पोर आनी तुमकां एक नवें काळीस आनी एक नवें मन घोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. जोड आनी तोडू नजो तसलीं ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायत इतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात देखून मंत्रा पंत्राचीं पदरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्रांचे गोडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो वयल्यो स्वातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिंट्यार आपणाक लोकांक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आसरूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूं म्हूण तुमी आशेवं नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूं नाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाण तुका क्रिस्ता. रिचा भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां जाय तो संदेश दिता. आनी भोव करून जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा आनी जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा ताचे विशीं हो आयचो संदेश. हाचें पयलें वाचप सुरू जालां इजायास प्रवाद्याचें. सोदोमाच्या राजकारभाऱ्यानो, गोमोराच्या लोकांनो, राजकारभाऱ्यांक आनी लोकांक दोनूय वाटेन हो संदेश दिल्लो आसा.
आनी हो संदेश कसलो? हो संदेश करीत भाशेन देवा मुखार आमी प्रमाणीकपणान जिवंक, आनी देवा मुखार प्रमाणीकपणान जिवंक जें खोटेपण आमच्या जिवितान भितर चल्ललें आसा, जावं राजकारबाऱ्यांच्या जिवितान जावं लोकांच्या जिवितान जें खोटेपण भितर चल्ललें आसा तें काडून भायर उडोवंक, तें पयस करूंक. आनी तें जरी तर पयस करूंक कोणूय तयार आसा, जावं ते राजकारबारी जावं लोक, जरी तर हें खोटेपण सोडूंक तयार आसा जाल्यार आदलें सगळें वायट केल्लें आसा तें आपूण विसरतलो हें देवान सांगलां. म्हणटच ह्या पातकांक खास्त लागची ना. कितलीं तांबडी लाल भिरोंड पासून जायत जाल्यार, सारकीं चोड ओड जोड पातकां आसत जाल्यार पासून ती हांव पुसून आनी धुवून धवी करतलो कापसा भाशेन आनी त्या बर्फा भाशेन धवी करतलो. म्हणटच सारकें नितळ आमचें जिवीत जावपाक शकता. पूण हें जातलें जाल्यार गरजेचें ही धुवून काडपाक मुखार सरूंक, खोटेपण सोडूंक. तर आयज आमी खोटेपण सोडूंक तयार आसा काय? भाव भयणीनो, खोटेपण जरी तर आमी सोडटले जाल्यार पयले सुवातेर हें खोटेपण मानून घेवपाक भोव गरजेचें, जें आमकां जोड लागता. जावं आमचे राजकारबारी जावं आमी लोक, आमकां जोड लागता आमचें पातक ओळखून घेवंक, आमचे चुकी मानून घेवंक. आनी ह्या पासत कितेंय जरी तर आमचे मुखार दवरलें जाल्यार ताचें जस्टिफिकेशन आमी रोखडेंच दिता. आमी लोकूय बीन दिता, आमचे राजकारबारी आसा ते आनीक चड दितात. आनी अशें करून आमी त्याच पातकान, त्याच तांबड्या पातकान आमी बुडून आसा. आनी ज्या मेरेन आमी त्या पातकान बुडून आसा जाल्यार इजायास प्रवाद्यान आमकां सांगला ते भाशेन तोरसाद वयर लांबता. तोरसादीन आमी गिरासून वेतलीं आनी हे तोरसादीन ही तोरसाद गिरासतली आनी तेन्ना कांयच करूंक जावचें ना. तर ज्या मेरेन वेळ दिल्लो आसा, सोयेक दिल्लो आसा, उलो मारलेलो आसा, परतून म्हजेशी येयात. देव आमकां करीत भाशेन ह्या प्राचीत काळान हो उलो घेवन आमी भितर सरलेलीं आसा. परतून म्हजेशी येयात, कम बॅक टू मी. म्हणटच कसल्याय कारणाक लागून आमी देवाक व्हडलीं पयस गेल्या, बरेपणांतलीं पयस गेल्या जाल्यार परतून येवपाक हो सोयेक. आनी जीं कोण हें करूंक तयार आसात तांकां ही देवाची सोडवण मेळटली. आयच्या स्तोत्रानूय आमी तें म्हणलां. देवाच्यो आज्ञा आमकां दिल्ल्यो आसात, देवाच्यो आज्ञा आमकां खबर आसात जाल्यार ह्योच देवाच्यो आज्ञा आमी बरे भाशेन पाडूंक, संवसारान जे राजकारबार चलयतात तांणीय आमकां हे कायदे दिल्ले आसात. आमच्या धर्मानूय आमकां कायदे दिल्ले आसात. आनी जायते फावटी हे कायदे जे आमकां दिल्ले आसात ते आमचें जिवीत सोंपें करचे बदलेक, हळू करचे बदलेक आमचें जिवीत आनिकूय जोड करता. हाच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां उगडास करता. मोइजेसाचो कायदो जो आसा तो ह्या धर्मशास्त्र्यांच्या हातान दिल्लो आसा. म्हणटच ते जे कितें शिकयतात तें तुमी करात, कायदे जे आसात ते पाळात. पूण हे कायदे शिकोवपी आसा, तो कायदे दिवपी आसा तेच आपूण हे कायदे पाळिनात हेंय आमकां दिश्टी पडटा. तेन्ना तांचे भाशेन जायनाकात. ही एक शिटकावणी भाव भयणीनो आमी सगल्यांनी बरे भाशेन मानून घेवपाक जाय. भोव करून जेन्ना आयज आमकां आमचे भोंवतणी हें दिश्टी पडटा, सगळे तरेचे कायदे आपणाक जाय ते भाशेन मोडून उडयल्ले आसात. आनी हे कायदे मोडूंक जे लूप होल्स आहात आमच्या कायद्यांनी तेच सोदून काडटात. आनी चडशे आमचे राजकारबारी हें करतात ते आमकां दिश्टी पडटा. कित्याक हे कायदे तांच्या हातीन आसात तेन्ना त्या कायद्यान लूप होल खंयचे आसात ते पयलीं पळयतात. आमचो आयचो सरकार करता तें लूप होल आसात तेच घेवन कायदे जे आसात आमचे बरेपणा पासत तेच कायदे आयज आमचेर आड वचपाक लागलेले आसात. आमचेर म्हणटा तेन्ना परजेचेर आड, परजेचेर आड हे कायदे वयता तेन्ना आमचें जिवीत जोड जाता. ह्या दिसांनी आमी बोळ मारता जायतीं जाणां. गॅस सिलिंडर कितलो जाला, कितले वाडले. पयलीं घोडे इल्ले वाडटाले, आतां सारकेच बरेच वाडल्यात. 50 रुपया वाडले. लोक बोवाळ मारता. खंयच्यान सान आमी हे विकतें घेवपाचें. पागार आसा तो वाडोना पूण वस्तू आसात त्यो म्हारग जायत आसात. म्हारगाय वाडटा, टॅक्स वाडटात.
दुसरे वाटेन आमकां स्किम्स दिसती पडटात, दुसरे वाटेन आमकां हें करतले तें करतले हो प्रोपगंडा जायतो दिसती पडटा. पूण लोकांचें जिवीत जें आसा तें जोड जोड जायत आसा, देखून लोक कश्टवता. दुसरे वाटेन जे कोण आमदार मंत्री आसात तांकां सवलती आसात. जशें आयज ह्या फारिजेवां विशीं फारिजेवां विशीं जेजू उलयता, सगळें आपणाचें दाखोवपाक जाय, दुसऱ्या मुखार तांकां मान मेळपाक जाय, देखून जायत्यो वस्तू करतात. आपली पदरां आसात ती लांब करीत भोंवतात, लोकांन आपल्याक सलाम करून घेवचो, लोकांन आपणाक व्हडले म्हणजे ही आसरूज तांची आसा ती आयज आमचे मदें थोड्या मदें दिसती पडटा. कितेंय करतात थंयसर नांव पयलें जाय, कितें करता थंयसर हांवें तुजे पासत हें केलां, हांवें तुजे पासत हें केलां, तूं म्हजे खाला आसपाक जाय, असली आसरूच धरून आयज जायते जाण आसात. जाल्यार असल्यांक केरीत भाशेन आयज शिटखावणी तोरसाद वयर लांबलोली आसा, तोरसाद गिरास्तली. ती तोरसाद जरी तर गिरासूंक नाका जाल्यार सादी वस्त करपाक जाय, मानून घे, ज्यो चुकी आसात त्यो मानून घे आनी जिवीत बदल. आनी जेन्ना तूं जिवीत बदलताय तेन्ना हे खास्तींतलो निवारतलोय, तेच बरोबर तुका जिवीत मेळटलें. तर हेंच जिवीत दिवपाक आमकां जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आसा. तर सगळीं तुमचीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी नवें मन घडात. तर हेंच नवें काळीज नवें मन आमकां भासायिल्लें आसा. नवें काळीज घेवया, नवें मन घेवया. जेजूक ह्या आल्ताराचेर आतां हाजीर करता आसतना आमचें जिवीत जण एकल्याचें जेजूच्या हातान आमी ओरपुया, आनी हें नवेंपण, हें बरेंपण आनी हें जिवीत आमकां फावो जावंक आमी मागुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, कोणीतल्या धातूमध्ये, ईश्वराक सोदले तेणे, जेजूच्या काळजा सोबी भेटोयता काळीज मोशे. जेजूच्या काळजा सोबी भेटोयता काळीज मोशे. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जाव म्हूण मागात. तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र विचारवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. दयाळ बापा, ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर, संवसारी खोटेपणांतलीं आमकां धुवून काड आनी एपास परबेच्या समयार सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायेन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नवी करूंक आमची मनां, शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो करताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो. आमच्यो वंडावण्यो दमावन तुजी चाकरी करूंक निर्लोभी काळजान भरताय तूं आमकां नव्या बळान. सरतल्या वस्तूंक फावो तें मोल दिवन सरना तसल्या वस्तूंचेर दवरूंक आमची काळजां बापायच्या मोगान शिकयताय तूं आमकां. देखून सगल्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती करून निरंतरी दिनवाशी काळजान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचकी तुका सोय सोय,
सर्वेस्पराचे नावी आता ताका सोय उंचोरगी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुटपुरगुटुया सोम्याचे आमी हो उंडो खाता आनी कालची ते पियेता तितलेच पावली तूं वैभवानी सोद आमी तुजे मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन सगळीं तुमी कश्ट करतात व्हड भाराकाल आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो तर आमकां दिल्ले सैग आमकां दिल्ले संस्कार आमकां दिल्ले आपोवणें घेवन आमी सगळीं देवाशी येवंक आमकां कृपा मागुया आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमचे बापा बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज कायम तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काणयेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटीक पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया
देवाचे शिले तू देवाचे शिले संसाराचे संसाराचे पाप पाप काढतले आमची काकृत कर देवाचे देवाचे शिले शिले तू संसाराचे पाप काढतले आमची काकृत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारां तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तू म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थूया. कोनवळ्या बापा, तुज्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केले. ताचे वरवीं आमकां निरंतरी तुजो आदार दी आनी आमचें जिवीत अदीक खरेपणी क्रिस्ती भक्तीचें जिवीत जायशें कर. ह्या मी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार गायन घेवया. I-28 पेज नंबर 133. I-28. मोगाचो
सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे अंकोतिता सगळे तुझे ओपन मोगाचो देव घोषिता सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे अंकोतिता देवाचे उपकार